पर्यटन मंत्री रोहन खौटेन सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर म्हापशा तार न्हंयची पळोवणी केली। दर वर्सा पावसान गिरवड्यां बुडून भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास जातात। कष्टकरी समाजाक जे त्रास जाता ते सुटचे म्हूण मंत्री खौटेन हाचेर उपाय काडपाक ही पळोवणी केल्ली। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। प्री मॉन्सूनाच्या मिटिंगेन एवरी इयर वी आर वन इश्यू वेर द हायवे वर्क हॅज हॅपन्ड। थंय आमकां तारेकडे जावं बाकी गिरवाड्याच्या जंक्शना कडेन जावं थंय उदक ब्लॉक जाल्ल्यान उदक भायर फ्लो ना जाल्ल्यान उदक रिवर्सान येता आनी आमचे आल्दोनचे शेतकरी, पर्वरीचे शेतकरी आनी सालिगांवचे गिरवडचे शेतकरी हांकां एवरी इयर जे ते कश्ट काडटा तांकां थंय तांचे फळ मेळना। लास्ट 3 वर्सां सेगीत आमी हांगा येता आनी टेम्पररी मेजर्स करून घेता। हायवे कॉन्ट्रॅक्टरचें काम आतां सोंपिल्लें आसा आनी हार्डली नेक्स्ट 2-3 वर्सां तरी दे आर मॉनिटरिंग दीस वर्क्स। वी एक्सपेक्ट दीस थिंग्स टू बी कंप्लिटेड वन्स एंड फॉर ऑल। आज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट आनी नॅशनल हायवे आनी ते कॉन्ट्रॅक्टरांक घेवन आमी राउंड मारून घेतिल्ले आसा टू सी वॉट द इश्यूज आर एंड एवरी इयर सेम प्रॉब्लेम परत आयल्या। इनफॅक्ट ह्या फाटी हायसिंथाची ग्रोथ चड जाल्ली आसा। ही सगळी ग्रीन जे दिसता हायसिंथ इज अ पार्ट वेर यू हॅव द थिंग्स कमिंग इन फ्रेश वॉटर। हे मिठाच्या सेल्यान उदकान येना ते आयला। सो आमचे जे पर्वरीची सुकूरच्यान जावं नाल्यार गिरवडच्यान जावं नाल्यार पालयेच्यान जावं आल्दोनच्यान जावं उदक जो भायर सरपा जाय तो हांगा जागो न मेळिल्ल्याक उदक परत वता आनी थंय शेतां फ्लड जाता। आमी कश्टकरी समाजाक आनी सामके अंत्योदय म्हणटा आनी लास्ट एंडाक पावचे पडटा तर तांचो विशय आनी कळ जी आमकां खबर आसा ताचेर ऑल टायम सोल्युशन काडचें पडटलें। एज इन द ऑपोजिशन आय हॅव रेज दीस इश्यू कंटिन्युअसली एंड एज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट टुडे वी नीड टू रिजॉल्व दीस इश्यू वन्स एंड फॉर ऑल। सो पयलो म्हणल्यार आतां जुनान पावस ऑलरेडी आयिल्ल्याक आनी प्री मॉन्सूनाच्या अंडर आमी काल उलयल्ल्याक आज इन्स्पेक्शनाक येवन टू सी वॉट इट इज आमी शेतकऱ्यांक फ्रॉम आमचे पर्वरी आल्दोनचे आनी गिरवडचे शेतकऱ्यांक आपयले तांची कळ कळपाक। थोडे पंचायती कडेन गिरवडच्या कितें जाता पेपर वर्क मागला, आमचे सुकूर पंचायत आनी बाकी कडल्यान आमी पेपर वर्क मागले फॉर अस टू गेट दीस थिंग रिजॉल्व इन द लॉंग टर्म। शॉर्ट टर्म मेजर्स आर वॉटर रिसोर्सेस, पुटिंग द डिविडिंग मशीन्स, क्लिनिंग अप दिस होल स्पेस, ensuring that the debris which is again coming to is being cleared out will be a part so that water flow gets channelized. पूण हे ह्या वर्साक पुरते बरें आसा। फुडल्या वर्स पर्यंत आमी मिस्टर गुप्ता चीफ इंजिनियराकूय सांगलां की डायरेक्शन दिल्लें आसा की दे नीड टू कम विथ अ होलसम आन्सर कित्याक खंय पायप आसा थंय कलवट जावचे। हे पयलींच्यान मागणी शेतकऱ्यांची आसा, आमची आसा, कारण इट इज अ सोल्युशन विच दे नीड। वी विल नीड टू वर्क एंड एन्श्योर दॅट दिस इज डन। सो खंय कलवट जाय, खंय बाकी चेंजीस जाय, खंय फ्लो खातीर कितें जाय, प्लस डिसिल्टिंग करपाक गिरवड सायडीक कितें जाय तांचे रेजोल्युशन घेवन तांचो प्लॅन, नाला खंय जाय, ही सगळी लायन ऑफ एक्शन घेतिल्ली आसा। म्हाका दिसता रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स वील बी टोल्ड टू टेक ड्यू एक्शन ऑन अ लॉंग टर्म प्रोसेस विथ एस्टिमेट्स टू बी डन। मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हे एक्सपेडायट करचे हे मागणी करून आमी करून घेतले। सो टेम्पररी बिफोर दीस मॉन्सून्स हॅव कम इन फर्स्ट आनी आमकां शेतकऱ्यांकूय सांबाळचें पडटा। आमी इमिजिएटली जे शॉर्ट टर्म मॅचेस आसा ते स्टार्ट करपाक लायल्या। where the contractor of the highway will clean up the debris which is come up. We will ensure that the water resources gets the hyacinths cleaned up.